सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हिच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें देसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या डॉरिटी फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत देवा मुखार दवरुया. आमची 400 वर्सांची समोरमणी चालू जावपाची येता हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या देसा पासत खेरीत भाशेन मागुया. एलिसांवांची तयारी आतां ह्या दिसांनी चल्लेली आसा जाल्यार आमचो देश आमच्या देशाचे सुविधान सांबाळूंक आमची लोकशाही सांबाळूंक खेरीत भाशेन देवा लागीं आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण बरी नात तांचे पासत जाणी आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे पासत आमी देवा मुखार उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो जोगण्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागेन सुद्दां सगळे देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुम्या काकूट कोर. प्रार्थया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या मुसलमान बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. आपल्या 40 दिसांच्या ह्या उपासान ते आज खेरीत भाशेन एक संभ्रमणी ईद करतात तांचे खातीर मागुया. देवान उदीक आनी उदीक सोडवणेचो रस्तो तांकां दाखयला तो तांणी उदीक बरे तरेन तांकूंक तांचे खातीर मागुया. भोव काकलूत सरा देवा पास्कांचो गूड समोरमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता सासणाच्या ससनाक. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दोर्नदूतांक महासभेचे मुखार हाडटूच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, हे नांवान आनीक शिंकवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोर्नदूतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमको लावन तुमी जिवेशी मारलो ते जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक
आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हे सगळे घडणेचे आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळतल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हे आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावनी. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सगळे वेळार सोर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळोवयात. सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल गूढ. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. सोर्वेस्पोर खोटे मनशांक पाट वळता. प्रितुमे वेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. बरी मनशां उलो मारतात. सोर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. जांचें कालीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशें सोर्वेस्पोर आसात. जांचें मन कोलवलता वोलवलता ताचेर सोर्वेस्पोर हात दवरता. बरे मनशांक उपरदे कोश्ट बारी उर्चिता पूण ते सगल्यांतलो सोर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसो. Zuama pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमा. स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हळे, जो वयतान येता तो सगल्यावून व्हडतो, जो प्रितुमेंतल्यान उपसता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गांतान येता तो सगल्यावून व्हडतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर बावार्थ दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावार्थ दवरिना तो जिवीत बगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. God loves the Son and gives everything at His command. आनी बाबा भयणीनो, पुताचेर बावार्थ दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. Whoever believes in Him will have eternal life. देव आमचो इतलो मोग करता की ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारांत दिलो. आमी जायते फावटी घडये देवाचेर विस्वास दवरता म्हूण सांगता, पूण देव
आमचे सगळे सदांकाल तोखता तसलो मोग सांबाळूंक प्रयत्न करता. इतलो प्रयत्न करता की ही गिव्स इज ओन्ली सन फॉर अस. आमकां आपल्या एकल्याच पुताक अर्पण करून दिता आनी हो पूत बाबा भयणीनो देवाचो मोग आमकां सगल्यांक दिवन आमकां देवाचे पुतो दुवो करता. ही मेक्स अस heralds. ही मेक्स अस sons and daughters of God the Father. कित्याक जायत बाबा भयणीनो, कित्याक देव जाणा आपल्या पुता वरवीं आमकां सोडवण मेळटली. आपल्या पुता वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. आपल्या पुता वरवीं आमी अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत जियेता ती मनशां तीर अखंड बाबार्थाची मनशां जावंक पावतलीं. नाका लागून जो कोण पुताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत आसा, इटर्नल लायफ. कित्याक जायत आमकां हें सासणाचें जिवीत गरजेचें? कित्याक आमी मनशां ह्या संवसारांत सरोन वेता तें जिवीत सारता, पूण आमचे उत्मीक वाटेन दर दिसाक तोच देव आमकां हें सासणीक जिवीत सांबाळूंक आनी प्रयत्न करूंक आमकां जाय ते उपाय दिता. मिसाची भेट एक तातूंतली, देवाचें उतर दुसरें. आमच्या जिवितांत दर दिसाक देवान दिल्लीं तत्वां सांबाळूंक तिसरी वस्त. आमी जायते फावटी घडीक ह्यो वस्तू करूंक विसरता. दर दिसाक मिसाचे भेटेन येता तेन्ना आमचें जिवीत आमी देवाक अर्पण करता. आमच्या भावा भयणां सांगाता देवाक हें जिवीत भेटयता आसतना जेसू खूद आल्तारार येवन आमकां आपलें अर्पण करता. आमच्या जिवितांत खिरीत भाशेन हें सासणीक जिवीत जोडूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर वाचता तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां मार्गदर्शन मेळटा. हें मार्गदर्शन देवाचें उतर आमकां दर दिसाक फावो करता. तर ती मार्गदर्शनाची वाट चलूंक आमकां देव आपल्या उजवाडान चलोवंक प्रयत्न करता. आनी तिसरी वस्त, आमचे संबंद, आमचें जिवीत अदीक अखंड जावंक तोच जेसू आमकां तत्वां दिता. त्या तत्वां प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमकां खरेंच आमचें जिवीत न्हवसरूंक आदार मेळटा. संदान आमी करता तेन्ना देवा सुशी लागीं येता. अदीक आमी सासणाचें जिवीत आपणावंक पावता. आदल्या कोरारान प्रवाद्यांनी अशें करूंक प्रयत्न केलो, पूण जायते फावटी तांचे प्रयत्न निराशी जाले, निर्फळ जाले. आमच्या जिवितांत जेसून आमकां ही सत्या दिल्या. आमच्या जिवितांत जेसून आमकां पुनर्जिवन जावन सोडवण भासयल्या. आमच्या जिवितांत आमकां जेसून सासणीक जिवीत दिलां. तर हें जिवीत दर दिसाक आपणावंक प्रयत्न करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C26, पेज नंबर 39, C26. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोण वाडायन आमकां कृपा दी.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमची सभा आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनरुद्दी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचे बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची निवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसार आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फातकां बगस
आनी आमकां थाली पुरो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाची आशिल्ली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका आमेन Amka
देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी ते नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय, नशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडूय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गौडीक सभे नवे स्थापचे खातीर मागणें. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो भाव चालू दवरूं. ह्या गौडीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गौडीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गौडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौडीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. शेवटचा गीत घेऊया. F23 पेज नंबर 96. F23. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया 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 क्रिस्ता शांती वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया आयकतना वचूया दुस्मानाक मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकालीच मोनान चोल्या वचूया क्रिस्ता शांती वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया 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 क्रिस्ता शांती वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया.